म्हजें नांव मार्तीन डायस. हांव पालमार रावतालीं. हांव इस्कॉलाक वयतालीं पुर्तुगेजीच्या. उपरांत हांव बोमोय गेलीं. उपरांत थिंगा म्हजी हें जाली. तेन्ना हांव काजोलसावन पत्ती घारा येयलीं. खंय जुंया येयलीं. आनी पत्ती बोमोय गेलीं. बोमोय वयतच भुरगो जातच आमी घारा पत्ती येयलीं. म्हजो पाय सदां शेतांत वतालो. आनी पोस्तू रोयतालो. आमी खूब पोस्तू रोयतालीं. आनी हें एकामेकाची हितून एकवटान हें आहलें जाल्यार आयज तुमगेर फाल्यां आमगेर हें हें कोत्ताले आनी एकामेकाचे आदार घेताले. शेत रोवंक आनी कितें दुसरें कितें करूंक वो उदकां काडून लाटीचीं एकामेकाच्या धिराण कोत्ताले. हय जायते पोस्तू रोयताले. आनी कितें जातालें हाती म्हणजे तोमोजां, वांयगीं, भेंडे, तवशीं, गोसाळीं सगळें फ्रूट आहा ते रोयताले आमी. हय गिमाचें हें पासाचें दोनीय टायम रोयतालीं आमी. उपरांत शेत रोयताले आमी. शेत आमचें गाबोक आहलें. गाबोका म्हणून बुड्यार थिंगा शेत आहलें आमचें. थिंगा आमी शेत रोयतालो पाय म्हजो. आनी मग वतालो. मागीर उपरांत कितें हें जालें आमचो पाय हें जालो भायर पडलो. उपरांत भायर पडटा मागीर म्हजी भयण करूंक लागली पोस्तू बास्तू. आनी थिंगा जायते पाटी आमचे पोस्तू बास्तू कितें जालें म्हणून फादर तोरात म्हणून आमच्या इगोर्जे आहलो एक. आनी तो सदांच पोस्तांनी भोंव घेतालो. आनी तो कितेंय जालें म्हणूच पोस्तांक बासांक कितें कीड पडली कितें म्हणून आलमेन घेवन येतालो आनी सगल्याक आलमेन मारतालो. उपरांत जायते हे पाखले येताले पोस्तांनी भोंव आनी बरें दिसतालें हांगा. आनी तेणी मिशीन पासून दिलें सगल्या पोस्ताकारांक म्हणून. पळोवन ते एकदम हॅप्पी जाताले. थिंगा पळोवंकूच आख्खोय देंगो म्हणटा थिंगा रोयताले आमी सगळे पोस्ताकार. बरें दिसतालें पळोवंकूच बरें दिसतालें हांगा. हय आनी ते टायमार बरें सकाळचें येता आनी बरें पडटालें सांजे तेन्ना वतना आनी बरें आसतालें फ्रेश तें. हय आनी जायते ते काम करताले. तेंकां ते एकदम उमेदताले ते जालें बरें तुमचें हें करूं. आनी केन्ना पणजे बाबू आसा तेका भेंडेकार व्हडल्या बरोबर पोस्तू हें करून आहले. वेपार घेवन तेजे भेंडेकार येयले म्हणून हें करताले. आनी ते कितें करताले रातचे बातचे आमगेर येताले पयसो आहा ते. केन्ना हें आतां तें म्हणजे पोस्तू व्हरोंक वेपार विकूंक. केन्ना तो पाणी जाता कितें म्हणून आनी भायर येताले आनी थिंगा पळयतालो पाय बा म्हजो आमी जाणाले. आनी थिंगा तेंचे नेकेत्र खंयचें ते जाण आहले खंयच्यान अमको टायम जालो पाणी चड येयलें म्हणून सुटात म्हणून या म्हणून. त्या टायम तेन्ना कोण येयला म्हळ्यार नासलें कोणा कडेन. तेन्ना ते सारके टायमार वयताले ते आनी कितें हें करून जागृत हे आहले ते. आनी ते मागीर वड्यान वचून वयताले आनी तेंकां केन्नाय कापितां पडतकूच दोत्ताले तेंकां कित्याक काळसां घालना म्हणून. काळसां घालूंक जाय आहलीं तेणी. केन्ना उरलें जाल्यार तेणी हें बांदूंक जाय आहलें कितें लेस बरें हें हें दोत्ताले तेंकां. पडपाक म्हणजे दवरलो म्हणून ती यें नाहली. आनी तेन्ना हो मिंगलू देव म्हणून ते कोणें येयलो पणजे आनी तो म्हज्या मामाचे मागीर तो गोठ आसा म्हजी मामाची मागीर थिंगा शिरीस करताली मिंगलू देवागेर. म्हजी शेमाय हय ती करता ती शेमाय म्हजे बरें करताले ते चेडूं बाडू पासापोर्त करता न्हू तेणें म्हाका पासापोर्त रोखडी करून दिली. अशें जायते तेणें दिवना बुडतेले ताका मागीर तकलेन गोबार जालें न्हू मिंगलू देव चेडूं आमच्या म्हाज्या मामाचें मागीर जायते जाणां हें करूंक वयतालीं. ते चेडवा बरें करतालें म्हाजे माय ती तोंट्यान आहली न्ही ती तोंटार रावतालीं. मागीर ती पणजे गेलीं ती पांय म्हाजो तेंकां जातालो आपण गेलो म्हणटा थिंगा आनी हांव हेका पांय पळोवन खंय तो हें जालो हेका हाडला म्हणलो खंय पांय वोकोतालो न्हू तो चल म्हणलो खंय म्हाजें हें घाल मागीर म्हणल्यार पांय म्हणटा आपणूय नोको तो म्हणून पांय धाडलो खंय म्हजो पांय जायतो गोरसां जालो. आनी एक फावट म्हणटा आमी लॅंडाक म्हणून गेले लॅंडाक वयता म्हणटा आमी सगल्याक साद वयता न्हू मेळटा लॅंडा आहा म्हणून आनी म्हणटा रायबंदरा म्हणटा तें आतां म्हणटा रायबंदरा म्हणटा एक बरें व्हडलें घर आहलें पुर्तुगेज गोंयबार तेंगेर शिरसां बांदली म्हणटा ती म्हणटा आमकां आपयतात भेंडेकार यो रे आतां म्हण भेंडेकार म्हणटाले तेंगा सगळीं हें भुरगीं आतां आमचीं फकाणां करता तेमी एक जाण म्हणून आमकां उगी रावताले. आतां हेज्या घरान आमी गरीब हे न्हू आतां रेश पळयता आहलो न्हू म्हणून
वचना तरी पूण फसान म्हणजे तांकां वयले व्हरात व्हर जाल्यार म्हणटा तेजे पयशे घालता वट्ट बायलां न्हू म्हणटा जे हें आहा भोमटिकी ही लेणां घालपाची आख्खें बोल्लां म्हणटा तेंगेर म्हणटा दुकरां आनी बोल्ल्या म्हण दुकरांचेर ती लेणां काडून घालतात आमी म्हणटा जावताली आनी येवन म्हणटा आमकां सांगता पळय म्हणून हेजे व्हडली मनशां म्हूण आनी तुमकां लेणां काडूंक लज दिसता म्हणून हें म्हणटालो म्हजो पळय जाता बरें येयलो म्हणून हें करून आनी हिंगा वून वचूं जाल्यार तेंची पयसो हें पाकरे म्हण कितें येपार पूण तेंचो दोन आहलो जुंयकारांचो म्हणून वताले ते हें करून घेतालेच रे ते तोमो जमो धाकटुरीन बासतालो न्ही ते खाताले थिंगाच घेवन खंय हें करून टुकूट करून खाताले खंय आनी बरें मानताले त्या जाणट्या मनशांक हें बा आनी आतां तुवें म्हणटा तूं भाडकाराक म्हणून कांय रेस्पेद दिना न्हू आनी ते थिंगा भाडकार सगळे व्हरोन पुरसाकारां कडेन येपारताले आनी ते व्हडेन हाडून पोत्ते तेगेर पावूंक जाय आसलें भाटकारागेर म्हणजे हांवें रेस्पेद को हाडलो आतां तुमी म्हणटले आमी व्हडलीं म्हणटात न्हू आमी भाडकार जाले आतां बोने पाडटिलो जावं कितें जावं सगळें म्हजे पांय कडेन थिंगा देवत्या कडेन दवरतालो येपारू ते वड्यार येताले न्हू आनी तेन्ना घाले वड्यार घाले येपारू पूण ते हाडून मागीर घरा येयले म्हणून आपणाचे भाडकारागेर घेवन वयताले तूं हें म्हणून म्हणून इतके रेस्पेद कोत्ताले ते पुस्तकारांक पुस्तकार म्हणून हें कर आनी पुस्तक आनी तेंची कितें येपार सारी मारी भेंड हें आमी आतां तुवें देखचें म्हणून आनी आतां आमी देखची ना हांवें तेका न्ही जीत ते सारके फोट तेले बांगडे साऱ्याक घालताले मुडे करून व्हडले मुडे करून पोसा घालून आदी इदी पोसाचो तेजो हें करून गोबर घालून कितें घालून व्हडलें कुतोलो हें करताले ते आनी मागीर सारी उसळताले मागीर फुटी घालताले ते पिठो हें घालून ते सारे वताले हें घेतले सारे वापरिनासले ते सगळीं लेणां तेसलीं तो येपार पिया बारक्या येद्या मोठो येदो सारको हें फुट्टालें सारकें जमनीचें हें रोयलां पळय तें इतको फुट्टातालो पळोवंकूच बरें दिसतालें केबीज मकान फ्लोर म्हणनासतना की सगळो आहा तिको येपार येता तिको येपार पोसार वयतालीं पुस्तकार हो उलो येपार आनी कितें जालें एकरे पयऱ्यान तीन पाटी 4 पाटी काडटाले येपार व्हरोंक आनी पाटी घेतली तेंची हे पाडले जाल्ले न्हू ते बरो पिया हे बाय माणाचें माण हें बरें बट तेन्ना पक्की हाले 5 रुपयान मोण आहलो जेवण आहलें तेन्ना कितें जातालें न्ही 5 रुपया म्हण व्हडलो प्रेस आं सारको जाल्यार 4 रुपया 5 रुपया हे जातालो आसतालें भेंडे पासाचेर रोयताले आनी गिमाचेर रोयतालीं गिमाचेर लाटीन उदीक काडपाचें न्हू आनी पासाचें बेश्टे पासाचेर रोयताले गिमाचेर रोयतालीं गोसाळीं तीं पासाचेर रोयताले गिमाचेर रोयतालीं सगळो बेड दुरतालो हय गिमाचो आनी पासाचो म्हणजे ताका हें नासलें पुस्तकारांक गोसाळी 12 म्हयने म्हणजे शिरीस ही पोसाचेर हें करून म्हणून येपार सदांच आसलें तें पोसान करून तांकां बरी हें कोत्तालीं तागो कारांबार तें बरें कोले आनी हिंगा येतालो किको लोक आगुल्लो आगुल्ले म्हणटालीं न्ही आमी पूण ती येतालीं की 5 वरां आख्खी रातभर गाळा गुरो जाग तेंच्या आदी व्हरोन थिंगा एकोड्या 3 वाटांचेर थिंगा बशी येताले बशी कडेन दवरून कितें करून तो कारोसोंक जाय आसली तांकां तेन्ना बशी घालनासलो न्हू तो कारोसोंक जाय ती मागीर गाडी करून ते गाडयेर सगळे येपार घालून पोळ्या वतालीं गाडी म्हणजे मोटरां न्हू येसल्यो बेश्ट्यो गाडयो बाडयो पाड्याचे बळे मागीर ते व्हरोन थिंगा दवरताले ते ती आगुल्ल्या इतके 5 वताले आख्खी रात आख्खे जे वताले पाची त्यो काडून उमटून आसले आनी वताले न्ही आयना की हें न्ही ते आनी खंय वयतालीं न्ही घेवन येपार आमच्या पांय बाते कितें करताले जायते पाटी हें फेस्त येयलें न्हू वत कितें हें म्हणटा तो गणेश आतां गणेश म्हणून ते कितें करताले ताका येपार सोंपतालो न्हू हे वचोन दुसऱ्या गांवांचे घुमाचे तेन्ना येपार आसतालो जाय तो मडे हाडून दवरताले 2-4 दीस अशें घालून दवरताले आनी ते मागीर फेरयेक सारके वताले ते फाल्यां म्हणून ते गिरायक घालीं तेन्ना सगळीं सोंपताले न्ही हय अष्टमेक थिंगा नारयां तेन्ना अष्टमेक सगळे तेंपार वताले ते हें करून म्हणजे वसाचें बरें म्हणून चालू तेंचें पोसाचें म्हणून म्हणजे बसप ना तांकां पासाचो ते विमाचो म्हण ना सदांच वेपार आहलो तेजो सदांच वचपाचें बाजार
हें करून हेचे हाताक हें बात जायना आसलें पासाचें कांदो तो बात्र शेतार वयतालो लोक हिंगा सगलो पण ते रोंग जावना आसलें हिंगा हें आतां वयर करतालीं गिमाचें न्ही वयर पळय जागे आहा आतां हिंगा शोनात भुरगे दोतोर शाबेर दिल्यार ते थिंगा आमी त्या केन आसलें न्हू जायते जाण आमी थिंगा आमी सगळे एक शीर एकल्याक हे शिरो आसले सारक्यो लांब त्यो तेन्ना आमी तेडलीं वयर ती पासांनी तेडली जाय हिंगा सकयल आतां तें उदीक आसता न्हू थिंगा आमी तेडली रोयतालीं भेंडे रोयतालीं मिरसांगो रोयतालीं आनी हालीं गिमाचें आमी शेतान रोप शेतान सगलें बियां बायां घालप पास सगलें रोप पासाचें न्हू पावसाचें हालीं वयर गोसाय बसाय वयर घालतालीं ती सोडून उदीक व्हडें आहा पळय थिंगा उदीक सोडपाची न्हू ती वयरूच शेतान न्हू आनी थिंगा व्हडलो आसलो जाय तो ते शाबेर आहलो थिंगा व्हडलो ते फादर आसलो आमचो नॉलासू तेजे फादर आहा थिंगा व्हडलो आसलो आतां कोण जाणा पुल्ल्या आनी कितें म्हणोन तेजे व्हडें सगळें उदीक काडटाले व्हडें म्हणून केसलें रे हेसलें कास्ताचें आनी वाडी म्हणून आनी केन्नाय तो तांकां उदीक दुसरें केन्ना गो एका दोग जाण लागताले ते हे दोनी पाट योग कोत्ताले मिक्स करून उदीक सोडटा आयज तुमगे सोडला जाल्यार तो फाल्यां तो पाय तेंगेर वयतालो दोग जाण चडशे म्हजो पाय आनी म्हजो पाय ती काम आमगेर आसताले ते पाय म्हणजे म्हज्या पांयचो भयणीचो गो गिरिजान म्हणून तो आनी म्हजो पांय सदांच एक बगार आसले ते दोगी सदांच म्हणजे आयज तुमगेर गेलो जाल्यार तूं फाल्यां आमगेर येवंक जाय आमच्या पयऱ्याक दोनी व्हडले आसले जी जॉयन करूंक जाय न्ही पाटांतले पाट काडटाना ते पोसांनी वचो हिंगा उदीक सोडून म्हणजे तेन्ना मातशें हें उदीक बाकी कितें जालां जाय तूं जाल्यार मातशें माल पडटालें न्हू एका वांड्याचें बरें आसतालें वयर सकयल मातशें दुसरे भाशेन आसतालें म्हण तें मिक्स करपाचें हे ताका ती कितें आहली न्हू आयडियार कितें आहली तांकां हय सगळें तें हितून करतालें तकलेन सारकें त्या कोणगे दिसा आहलें कितें केलें कितें करतलें हे रोयल्यार की हातोलें की सगळें जाण आहलें तें ते आख्यो लोती फोंडोन ते रोयताले म्हणजे हे दोग तीग जाण एका गँगान राबोन आयज तुमची लोत काबार जाय दुसरें आमचें घर आयज तिसरें म्हण हे कोट्टा आहलें आदीं पोसाकार म्हणून हे उजो कोट्टा तें करता तेसलें ना सगलें हें कर पोसांगेर आमचो इन्याक गेलो तिन्या पाट गेलो तिन्या वाल गेली तें नासलें कोणीय वचोंक खंय म्हण सारकें तें कोण पोसां वयची ना तें दुस्मान गेली की नासली ही जोगडी मागडी ना पोसांनी म्हणला दिली नासली तें आहलें आदीं तेडलें तें बरें एकामेकाक कुशीक तेडली सगळ्यांचें माटोव आतां वाली गेली न्हू तो एकामेकागेर आनी हें झाडां कोणें आमी हें उडयतालीं भायर तेंचे तेन्ना उडयतालीं तो पूण केन्ना ही केस्तां बासतां ती पोसांनी नासलीं झगडी बाळगणी एकदम बरी आनी आमच्या बुदीन आतां पळयता पळय तेन्ना वयतालीं पांय आतां पेज घेवन कितें घेवन पळय ती वयतालीं आमी